ना आनी 30 दिसां भितर जर ओर व्हरूंक ना जाल्यार तुजे बाकीचे कितें आहा पळय ती EMD ती फोरफीट जातली म्हणून, गव्हर्मेंटाक वयतली म्हणून, सिंपल. आनी बाकीचो जो ओर आसा तो रीऑक्शन हाडपाक जाय. सो आमच्या हितून आमकां दिसता की हो जो 22nd लॉट नंबर हो जो आसा पळय हो लॉट नंबराचो ओर आसा तो रीऑक्शन जावपाक जाय आसलो आनी तो रीऑक्शन जावन तेचे परते कोणाक मेळटा पळय तेच्या थ्रू तो प्रोसेस जावपाक जाय आसलो. हे दोनूय गजाली जाल्ले ना आनी हांगा डायरेक्ट बेनिफीट जो काँग्रेसचो प्रेजिडंट अमित पाटकर आसा तेका ह्या सरकारान दिल्लो आसा हो आमचो आरोप आसा. नाव हू इज बी टीम ऑफ BJP? सिंपल क्वेश्चन अमित पाटकराक. सिंपल क्वेश्चन हे काँग्रेसीक जे दीस रात आमी बी टीम म्हणून बोवाळ मारीत आसता आनी जे वोटर काँग्रेसीक विश्वासान वोट मारता की ते BJPक भायर मारतले आनी आमकां गोंय राखतले, गोंयकारांक राखतले, तेंकांय कळपाक जाय कोण बी टीम ती. ओपन चॅलेंज CM प्रमोद सावंताक, ओपन चॅलेंज अमित पाटकराक, ओपन चॅलेंज डायरेक्टर ऑफ मायन्साक. आमी जे कितें दाखयला ते रॉंग म्हणून तुम्ही प्रूव करचे, व्हाईट पेपर लोकांच्या फुड्यान दवर. म्हाका दिसता तुजी आज पळय डबल स्टँडर्ड हॅज बीन एक्सपोज्ड. आय थॉट दॅट तूं गोंयच्या जनतेक लागून झगडटा, गोंयचे इशू काडटा, पूण आज तुवें सिद्ध केलें की तूं म्हणटा तो फक्त एक लावड स्पिकर कोणाचो तरी, कोण तरी तुका मुखार काडटा. म्हजो आज आरोप आसा की TCP मिनिस्टराचो तूं ब्रोकर. आनी आय एम सेईंग दीस वीथ एविडन्स. आनी आज मनोज परबाक हांव सांगपाक सोदतां की मनोज परब जेन्ना जल्माक सुद्दां येवं नाशिल्लो आनी जो गोंयचो मुख्यमंत्री जो आसा तो सुद्दां जेन्ना जल्माक येवना तेन्नाच्यान म्हजी फॅमिली वी आर इनटू मायनींग बिजनेस. आनी तुकाराम परबाक ही म्हजी डायरेक्ट चॅलेंज. तुका फाल्यां सकाळीं जर तर पुलीस कंप्लेन तुजेर रेजिस्टर जायना आनी तुका जर फाल्यां डिफॉमेशन केस जर तर तुजेर वचना जाल्यार म्हजें नांव चेंज कर. स्कॅम म्हणल्यार कितें? ही शोड यू सम डॉक्युमेंट्स बरोबर विच आर फेक, विच आर हाफ कुक्ड, हाफ नॉलेज. तो 22चे दाखयता आनी 26चे नोटींग दाखयता. वॉट कनेक्शन इट हॅज गॉट? आय हॅव टोल्ड यू दॅट टुमॉरो वी वील एक्सपोज द स्कॅम ऑफ दीस गव्हर्मेंट इन रियल मायनींग. आनी तातूंत मनोज परबाचें कशें कनेक्शन आसा तें हांव दाखयता फाल्यां.